क्रिस्तांतय मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, आम तुमचे लागीं मनशा जिविता वयर उलोवन आसलो. देवान मनशाक म्हणजे आदामाक आनी येवेक एकामेकाक सांगात दिवचे खातीर रचलो. कित्याक मनीस एक सुरो जावन आसलो, एक सूरपण ताका भोगतालें देखून देवान येवेक तसो सांगाती जावन रचलो. अशें मनीस मनशा सांगाता जियेत आसतना ताका आसलें एक सूरपण पयस वचत जाय शिवाय ताचें एक सूरपणान ताणें करगोवचें न्हय. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार हर एका मनशान आनी एका मनशाक सांगात दिवचे शिवाय ताचे वयर आपणाचो अधिकार दाखोवचो न्हय. कोण पळय अधिकार दाखयता तो एक सूरपणान मरता, जियेता आनी मरता. कोण पळय सांगात दिता तो संतोशान बाळटा. देवान मनशाक सांगात दिवच्या खातीर रचलो. देवान येवेक आदाम सांगात दिवच्या खातीर आदामक येवेक सांगात दिवच्या खातीर रचलो. शिवाय जावं आदाम जावं येवेन दुसऱ्या वयर अधिकार चलोवन व्हरचे खातीर न्हय. आदाम येवे वयर अधिकार दाखोवच्या खातीर न्हय, या येवेन आदाम वयर अधिकार दाखोवच्या खातीर न्हय. अशें म्हळ्यार आज जर लग्न सकामेंता मुखांतर दादलो आनी स्त्री सांगात येतात जाल्यार सांगाता जी येतात जाल्यार जावं दादल्याक जावं स्त्रियेक दुसऱ्याचेर अधिकार दिवच्या खातीर हो सकामेंत घडलो न्हय. हो सकामेंत परस्पर सांगात दिवच्या खातीर, कित्याक केन्ना आमकां सांगात आसा गे तेन्ना आमचें तें एक सूरपण वेता. देखून आमचो मुख्य कायदो ह्या समाजीत जावं दादले आनी स्त्रियेचो, जावं कुटुंबाचो, जावं समाजीत आमी एकामेकाक सांगात दिवंक प्रयत्न करीत जाय. कित्याक आमचे ते पयशे आसा देखून, कित्याक आमकां अधिकार आसा देखून, कित्याक आमकां स्थान या मान आसा देखून दुसऱ्यांक सांगात दिनासतना ताचे वयर अधिकार चलोवचो मनोभाव आमचे थंय आसनाचो. आमी सांगात दितना दुसऱ्याक संतोष भोगता मात्र न्हय, आमकांय तो संतोष भोगता. जर तर आमची जिवीत संतोषाच्या उमळ्यान बरो जाय जाल्यार आमी परस्पर सांगात दी जाय. हें चिंतप आमच्या मतीन आसूंक जाय. हांव हे सुद्दां म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांनी दादलो आनी स्त्री, आवय आनी बापूय, भुरगीं जायती सांगात आसात जाल्यार सबार पोटी ती सांगात दिवंक शकना. अशें जावं 5 जाणां जावं 8 जाणां आसल्यार ती एक सूरपणान जियेता. आनी थोड्या पोटी दुसऱ्याचेर अधिकार चलोवंक एकलो आनी एकली प्रयत्न करता. केन्ना आमी एक अधिकार चलयता गे तेन्ना आमी एक सूरपणान पडटा. केन्ना आमी सांगात दिता गे तेन्ना आमी संतोशान बाळटा. हे सत्य. देवान मनशाक रचलेल्या वेळार ताचें तें आसलें एक सूरपण ताणें पळयलें आनी मन ताणें रचल्या मन जातीक ताचे मुखार हाडलें. पूण आदाम त्या मन जाती मदें सांगात आसूं दिवंक शकलो ना. बदलाक हर एका मन जातीक एका नांवान आपयलें आनी तेंच जालें ताचें नांव. आमच्या संस्कृती प्रमाणे, संप्रदाया प्रमाणे आमी नांव दिवचें म्हळ्यार अधिकार चलोवचो म्हणत. देखून आदाम मन जातीक नांव दिलें म्हळ्यार आदाम मनशाचेर अधिकार चलयलो.
आज म्हणपा जाल्यार जर तर आमी देवाच्या मांडावळ्या प्रमाणे जियेता मन जाती जाल्यार आमकां काल जावन चलतल्योच कित्याक आमी देवाक उपराटून चलता मन जाती आमकां उपराटून चलता देवान मनशाक रचलो मनशाचेर अधिकार मन जातीचेर अधिकार चलयत म्हणून त्याच खातीर आदावन मन जातीक नांव दिलें केन्ना एकलो नांव दिता की तेन्ना ताका अधिकार आसा म्हूण अर्थ जाता मन जातीक ताणें नांव दिलें मग कित्याक मन जातीचेर ताका अधिकार आसलो पूण येवेक ताणें नांव दिलें ना येव तिची सांगत जावन आसली येवे वयर ताका अधिकार ना उरलो येवे जावन ताका सांगत मेळ्ळो सांगत आसलो तिणें सांगत दिजय आसलो तशेंच येवेक आदाम वयर अधिकार ना उरलो आदाम जावन सांगत मेळटालो मन जातीक रचले मनशान ताचेर अधिकार चलोवन ताच्या गरजांक घडोवचे खातीर मनशाक देवान रचलो परस्पर सांगत दिवचे खातीर हे सत आमच्या कुटुंबांनी जावन आमच्या समाजीत जावन आमी समजून घेवचे केन्ना एकलो मनीस दुसऱ्यांचेर अधिकार दिवंक प्रयत्न करता ताच्या मनोभावान दुसऱ्यांचे आपणाचो अधिकार हाडटा तो एकसुरपणान जियेता ताका जायत्यो सवलती मेळटा जावं पुरो ताका हक्क आसा जावं पुरो पूण मनशाक मनशाचेर अधिकार न्ही देवाक मनशाचेर मात्र अधिकार देवाक मात्र मनशाचेर अधिकार आमी सकडी भाऊ भयणी अशें म्हळ्यार परतून सांगचें जाल्यार दादल्यान आपणाच्या स्त्रियेचेर अधिकार चलोवचो न्ही बगार एक मोगान सांगतपणान जिवोवचें तेन्ना तें लग्नाचो सकामेंत संपूर्ण तरान जिवोवंक सुलभ जाता मनशान आपणाच्या सारक्या सवान सोपायाचे जावन आसल्याचेर जावन आसल्या तावन सांगात जोडयेत सर्वेस्परा देवान येवेक त्याच सैमाचो त्याच शेवटाचे जावन रचले अशें जाल्ल्यान आदामक येवेतान सांगात घेवंक साध्य जालें हे सत आमी समजून घेवंक जाय आमकां रचलो देव एकलोच तोच देव आमचे सैम तेंच आमचो शेवट तोच आमकां गरज मनोभावी तोच म्हणजे सांगात ह्या संवसारांत कित्याक जायते लोक आसा देखून लोकां मोडें सांगत आसा म्हूण आमकां सांगूंक जायना जर तर सांगतपणाचो मनोभाव आमचे थंय आसा तर जाल्यार पेल्याक अन्याय आमी करिना देवाचो मोगाचो उपदेश पाळूंक आमकां भोव सुलभ जाता कितें आमकां जाय तें पेल्याकय जाय म्हूण समजून घेता कितें आमकां दुखता गी तें पेल्याकय दुखता म्हूण आमी समजून घेता अशें कोणाकच आमी अन्याय करिना बदलाक ताच्या गरजांनी पावता ताका एकसुरपणान सोडिना ताच्यो गरजो म्हज्या गरजांचे पयले हांव पळयता एका उतरान सांगचें जर जाल्यार सर्वेस्परा देवान मनशाक रचलो आनी हे वेकीर रचले परस्पर सांगात दिवचे खातीर वो ध्येय वो उद्देश आमचे थंय आसा पर्यंत आमकां एकसुरपण बगचें ना कितेंय व्हडलें कर्ग आमचे हितून येवं दी जावं दुबळीकाय जावं पिडा जावं अकांत आमचे थंय येवंक आयल्यार जर तर आमी हे परस्पर सांगात दिवन सहकार दिता तेन्ना त्या अणवराचे जैत करूंक आमकां सुलभ जाता आनी आमच्या जिणेंत संतोश भोगता आमकां समेस्तांक परस्पर सांगात जाय आनी लग्नाचो सक्रमेंत कुटुंबाचें जिवीत सामाजीक जिवीत ह्याच खातीर मांडून हाडला पूण आयच्या समाजींत सबारपोटी आमच्या कुटुंबांनी भोगता कितें म्हळ्यार एकलो आनी एकलो दुसऱ्याचेर अधिकार चलोवंक प्रयत्न करता ही देवाची मांडावळ न्ही
म्हळ्यार आमी आनी एकल्याक अविधेय जायचे म्हणून न्ही, आमी विधेय जायचे पडटा. भुरग्यांनी आवय बापायक विधेय जायचे पडटा. पूण अधिका चलोवचे रीत एक आनी अविधेय जावन विधेय जावचे दुसऱ्यांच. आमी विधेय जावन चलता आसतना जाल्यार सांगात दिवंक जाता. देवान मनशाक आपणाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो. देवातय आमी जाणाव आसा ते एक जण, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. ते परस्पर संगात दितात, मोगाचो संगात दितात. त्याच रितीने आमी एकामेकाक मोगाचो सहकाराचो संगात दिवचोय पडटा. आनी हे सत पवित्र पुस्तकान परतून परतून दामोन दाखयल्लें आमकां दिसून येता. देवान मनशाक रचलेल्या वेळार, मनशा सैमात मनीस एकलोच आसलेल्या वेळार एक रचोवन ताका सांगात मेळा सारकें केलें. इतलें मात्र न्ही, देव सुद्दां ताचो सांगाती जालो. कित्याक म्हळ्यार मनशाक आमकां एकसूरपण सोसूंक जायना. आनी मनशाक तुका कसूंक प्रयत्न करता जाल्यार ताका फावो आसलो, ताका देवे आसलो सांगात थंयच्यान काड, तो एकसूरपणान मरता. अशें करी जाय म्हण न्ही, देव हर एका मनशाक सांगात जाय. त्याच खातीर आदाम सांगात दिवच्या खातीर येवेक सांगात दिवच्या खातीर आदाम रचलो. पूण मनशाचो सांगात मनशाक पावना. दुसरें सत हांव तुमच्या लागीं हांव सांगता. कितें म्हळ्यार वय आमकां सांगात जाय. सांगाताचे जिणेंत आमी बाळटा, जियेता आनी मरता. जाल्यार मनशाक मनशाचो सांगात मात्र पावना. हें सत. दादलो आनी बायल आसल्यार एका कुटुंबांत दादल्याचो आनी बायलोचो मात्र सांगात पावना. पयल्या सुवातेर दादलो आनी बायल एका सांगाता जल्मूंक नात, सांगाता मोरनात, सांगाता जियेता जावं वय जियेता. तशें म्हळ्यार तांचो सांगात तात्कालीक जावन आसा. इतलें मात्र न्ही, मनीस एक मिस्तेर जावन आसा. म्हजें जिवीत कितें तें हांवच समजना. थोडे फावटी म्हजें जिवीत उगडापें करना दुसऱ्या दाखयता म्हूण हांवें आशिल्ल्यार तें म्हाका सारकें जायना. जर तर म्हजें जिवीत म्हाकाच समजना तर जाल्यार म्हजें जिवीत तुका कशें समजतालें म्हणलें सवाल. जर तर म्हजें जिवीत म्हाकाच समजना तर जाल्यार म्हजें जिवीत तुका कशें समजतालें. अशें म्हळ्यार आमकां सांगात जाय वय, आमी परस्पर सांगात दिवचें. पूण आमच्या जिवितांत संपूर्ण तरेचो सांगात ह्या संवसारांत मेळना. ह्या संवसारांत आसतना मेळचो सांगात तात्कालीक, तो तितलो गूण न्ही. आमच्या जिवितांत आसा एक मिस्तेर. देवान आमकां ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचला. देव जावन आसा मेलपांत, देव जावन आसा आमी जावन आसा ताचें प्रतिरूप. जर तर देवाचो सांगात आमकां नात जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ ना. जर तर आमी एक फोटो, एक पिक्चर पळयता, ते पिक्चर हे फोटो कोणाचे गे म्हणल्यार सवाल येता. कोणाचेय न्ही आसले फोटो काडिना, ताका फोटो म्हणिना. जर तर एक इमाज आसा तर जाल्यार ही इमाज कोणाची गी म्हणली, मरयेची गी, सांजवेची गी, सांत आंतोनीची गी, कोणाची इमाज गी म्हणल्यार सवाल येता. ती कोणाचीय न्ही म्हणल्यार बरा ती इमाज कित्याक तर म्हळ्यार एका पत्राक तूं इमाज कित्याक म्हणा नाय, एका रुखाक कित्याक तूं इमाज म्हणा नाय. एका इमाजेंतय एका मनशाचे प्रतिरूप आसा. कितलें प्रतिरूप स्वरुपाय ताका आसा की तितली संपूर्ण कांय ती इमाज पळता. हे फोटो कितलो
एका मनशाचे स्वरूपाय दिसून येता की तितलो बरो फोटो म्हणून येता आमी आमकां देवान आपणाच्या सारकेसांनी स्वरूपायसर आसता आमच्या सैमान तसो देवाचो सांगात आसा म्हणून अर्थ जालो म्हळ्यार ताची केन्ना ताचो सांगात ताचे सारके आनी स्वरूपाय आमचे थंय आसा की तेन्ना देवाचो सांगात आमच्या सैमान तस आमच्या रक्ता मासांत तस आमच्या कुडींत मोतींत आत्म्यांत आनी स्पिरितांत आसा म्हणून अर्थ जालो आनी हे निजाकी सत देवाच्या सारक्यासांनी स्वरूपायचो आमकां आसता ह्या संवसारांत तात्कालीक स्वरूप म्हूण बघून वचो म्हणल्या खातीर आमकां हे समाज जावन भाव भयणी जावन आसल्या हे आमी परस्पर सांगात दिवंक जाय जाल्यार हे काताराची अस्कत काय आमचे थंय बघूंक साध्य आसा कित्याक देवान आमकां ताच्याच सारक्यासांनी स्वरूपायचो जावन आसता कितले देवाचे सारके म्हजे थंय येता की तितलो देवाचो सांगात म्हाका येता आनी तितलो तृप्तीपण संतोष आनी समाधान म्हाका भोगता हांव जर तर पेल्याचो मात्र सांगात धरता पेल्याचो सांगाता मात्र जियेता आनी कुशलान जियेता संपूर्णकायेन जियेता सत्साचें जिवी जोडटा म्हळ्यार तें साध्य जावंक आसा की म्हळ्यार सवाल हांवें सांगलें मनीस एक मिस्तेर जावन आसा वो मिस्तेर मनशा जिविताचो मिस्तेर म्हज्या जिविताचो मिस्तेर म्हाकाच समजना तर तुका कसो समजतलो तुका समजना तर जाल्यार तूं कसो म्हाका सांगा दितालोय म्हणल्यार सवाल येता अशें म्हळ्यार मनशाचो सांगात आमकां जाय मेळोवंक जाय जोडोवंक आमी प्रयत्न करता ताच्यागे वर्त तरान ताच्याच सांगाता देवाचो सांगात ही आमी जोडूंक जाय कितलो आमी मनशाचो सांगात आनी देवाचो सांगात जोडटा आमी तितले आमी संपूर्णकायेन नंदनान जियेता आनी एक कितें म्हळ्यार मनशाचो सांगात देवाचे समाताचें प्रतिरूप जावन आसा कितलो आमी देवाचो सांगात जोडटा तितलो मनशाक सांगात दिवंक शकता कितलो बऱ्या तरेन मनशाक सांगात दिवंक शकता तितलो देवाचो सांगात आमचे थंय आसा तांच्या मदें संबंध आसा हांव मनशाक मात्र सांगात दिता देवाचो सांगात म्हाका नाका वा देवाक मात्र देवाचो सांगात मात्र म्हाका जाय मनशाचो सांगात नाका म्हळ्यार तें जायना तें सत न्हय तें सत न्हय मनीस मन जाती भाशेन न्हय मनशा थंय आसा एक मिस्तेर देवाच्या जिणेचें एक कीट मनशा थंय आसा हांव मनीस एक कूड मात्र न्हय ताका आसा मोत ताका आसा आत्म ताका आसा स्पिरीत आनी आत्म देवाचें प्रतिरूप जावन आसा ह्या प्रतिरूपान देवाचो सांगात दिसय आनी देवाच्या सांगात आसलेल्या वेळार आमी एकामेकाक सांगात दिवंक शकता भाव भयणो बागी जावन आसा आमी कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्परा देवान आमकां सुनेस्तान आसा आमचो अरंग सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देवान आमकां एकाच सैमाचेर आसा हे सैम जावन आसा देवा सैमाचें प्रतिरूप सर्वेस्पर देवान एकाच शेवटा खातीर आसला ताच्याच खातीर आसला देवाचें सैम आमचे थंय आसा आमी कित्याक सारक्याचे आनी स्वरुपाचे जावन आसा आनी ताचो सांगातान जिवंक शकता आनी त्याच प्रमाणे आमी एकामेकाक त्याच सैमाचे देवान आसतना आमी एकामेकाक सांगाता जिवंक प्रयत्न करया आमी